इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हाजे इनॉग्रेशन फाल्यां 20 तारखेक सांजे 4 वरांचेर जावपाचें आहा. ताच्या तयारीचो आढावा घेवपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो. म्हजे बरोबर आमची वायस चेअरमॅन एमएलए जिलाला लघु, सीओ अश्विन चंद्र आनी रेस्ट ऑल द ESGचो सगळो स्टाफ, LFDचो सगळो स्टाफ आसा. पयले फावटी आमी ओपन वेन्यूचेर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स हो इव्हेंट घडोवन हाडटा. म्हाका दिसता इट इज विल बी वन ऑफ द ब्युटिफूल वेन्यू. आनी हांगासर सगळ्या जाणांक पासाची गरज ना. ज्यांच्यांनी पास मेळ्ळ्या तांकां बसपाक मेळटलें, बट बाकीच्याय सगळ्या जाणांक म्हणजे पयले फावटी ओपन वेन्यू इफी इनॉग्रेशन हे पळोवपाची संद गोंयकारांक, सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी आपलो जागा प्रत्येकान 3 पर्यंत येवन सगळ्या जाणांनी घेवची आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल एन्जॉय करपा खातीर म्हणजे फ्रॉम द ESG कॉम्प्लेक्स टू द कला अकादमी हाज्या बरोबर फ्लोट परेड्स जी जातली म्हणजे नो डाऊट ट्रेडिशनली शिमगो आनी कार्निवल हाज्या बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा तशें 20 आनीक फ्लोट वीच इज एन फ्रॉम द फिल्म हाऊजीस, कॉर्पोरेट हाऊजीस आनी डिफरंट स्टेटीचे. इट इज एवरीथिंग वीच इज एन फिल्म रिलेटेड. पयले फावटी इनोवेटीव पद्दतीत आमी हे इनॉग्रेशन्स करता. ते इनॉग्रेशन्स पळोवपा खातीर टुरिस्ट आसतले किंवा गोवन आसतले ह्या सगळ्या जाणांनी हांगासर फाल्यां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक येवचें. फुडले 8 दीस इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 20 तारखेच्यान 28 तारखेपर्यंत सगळ्या जाणांनी एन्जॉय करचें. तयारी इज ऑलमोस्ट पुराय जाली. त्या तयारीचो आढावा घेवपा खातीरच हांव आज म्हणजे ऑन द मेन स्टेज हे पळोवपा खातीर आयिल्लो. इट वील बी द वन ऑफ द बेस्ट इव्हेंट ह्या फावटी आमी दिवपाक शकतले. हांव परत एकदां म्हणजे इंटरनॅशनल गेस्ट आनी नॅशनल गेस्ट सगळे फिल्म फॅटर्निटीतले हांचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब स्वागत करता. थँक्यू. सर तुमी भोंवले आयज कितले पर्सेंट काम खबर जालें की ऑलमोस्ट जालें? ऑलमोस्ट 99% काम पुराय जालें. हांवें पुराय म्हणजे आयनॉक्स, ESG आनी पुराय परिसराचो आढावो घेतला. तर सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. सगळे जे फ्लोट येवपाक जाय ते 2 पर्यंत येवन आपलो प्लेस करतले किंवा जे कलाकार येवपाक जाय ते 2-2:30 पर्यंत येतले. म्हणून हांवें म्हटलां 3 पयलीं जो पब्लीक कोण फिल्म फेस्टिवलचें इनॉग्रेशन पळोवंक येतले तेंच्यांनी येवचें आनी बाकी सगळ्या लोकांनी बी इनॉग्रल सेशन एन्जॉय करपा खातीर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द ESG टू द कला अकादमी हो पूर्ण रोड सगळ्या खातीर ओपन आसा. कोणाकूच पासाची गरज ना. तेंच्यांनी डायरेक्टली येवन ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचे एन्जॉय करूं येता. फाटले फावटी आमी म्हणटा ते प्रत्येक जण पास मागतालो. आता पासाची गरज ना. डायरेक्ट येवपाची संद अवेलेबल सगळ्यांनी एन्जॉय गोंयचें कल्चर दाखोवपाचो प्रयत्न जातलो. गोंय वेगळ्या तरेन जे फिल्म फेटर्निटी आसा तांकां पळोवपाक मेळटलें. 100% त्या खातीर म्हटलं आमी गोवन कल्चर प्लस गोवन फिल्म रिलेटेड डिफरंट आमी जे फ्लोट तयार केला ताजेरूय बी इट इज अ गोवन कोंकणी फिल्म आसतले, गोवन मराठी फिल्म आसतले, जे फिल्म पॅटर्निटीतले आतां पर्यंतची गोंयचो हिस्ट्री आसतली ही प्रेझेंट करपाचो ह्या फ्लोटाच्या निमित्तान प्रयत्न केला. सो तोय लोकांक पळोवपाची संद मेळटली. थँक्यू. सर हे डेपीक जातलेशें दिसता फिल्म इंडस्ट्रीन, कारण गोंयचो कल्चर खुबदां दिसना आमकां बॉलिवूड इंडस्ट्रीन. ऑफकोर्स हे आमी हो असो इव्हेंट करण्या फाटीमागचो इंटेन्शनूच तें आसा की ते फिल्म फॅटर्निटीतले लोक आयल्या ते इन फ्युचर म्हणजे गोंयांत आनीक मोठ्या प्रमाणात हो कल्चर पळोवन तांच्यांनी फुडें शूट करचें. गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात हो कल्चर हिंदी फिल्म किंवा बॉलिवूड, हॉलिवूड हातूंतल्यान तो हायलायट जावचो हाज्या खातीर हे इंटेन्शन. ऑफकोर्स म्हाका दिसता लिस्टेड आहा तितके जाण येतले. डेलिगेट कितले रजिस्टर जाले टोटल? 7,000 प्लस.